कृत्यामोती नातून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्गां दिता सर्वेस porto देवांसो रसना सर्गा सोमस्रासो एका सूत्रांत ताच्या संसार जालो आपल्या सारक्यांक ताणे मनशाक रुपीत केलो देखून निजाकी बापय तो सर्वांचो संतोषाची मेटां काडून कालतेपणी करपा जोड सोम्या समोर येता ताची कृत्यां मोती नाटून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्गां दिता ताची कृत्यां मोती नाटून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्गां दिता बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मोगाच्या भावा आणि भयणीनो आज इगर्स माता चार्ल्स लुआंगा आणि सांगाती हांचो मार्तिराचे फेस्त आचरण करता आणि प्रत्येक जावन 25 वर्सां युगांडाच्या सगळी ती देव प्रजा आपल्या देवाच्या उतरा खातीर इगर्स माते खातीर रक्त साक्षी जावन जियेल्ली आणि देवाक आणि लोकांक विस्तार एक संदेश दिल्ली जावन आसा आणि हे परब आज आमी आचरण करता आसतना आयच्या देवस्तुतेंत आयच्या वांजेलांत जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वांक शिकयता सकडांचे की वर्तो जावन आसा मोग देवाचो एकानिजा देवाचो मोग आनी तशेंच पेल्याचो मोग करूंक आम्हा सर्वांक आपयता आयचे हे सकाळींचे आमी मीस बेडयता आसतना आमच्या मोती कुडासाक हाडया जायते फावटी देवाचो मोग आनी तशेंच आमच्या पेल्याचो मोग करच्यान आमी सुकल्यावन जावंक पुरो आमी केली ती चड सुखी देवा मुखार हाडुया ताज्या बोगसाण आमी मागून घेवया नितळ काळसान आयचे मिसाचे बलिदान भेटोवंक आमकां आमी आयती करया सर्व आमी सांगता मागया हांव पातकी सगळेदार देवाक आनी तुमकां भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनाची जोर तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसून घेवन संसार मुरीक सगळ्या देवतांक भोगतां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वराच्या लागीं विनाती कराम प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव आमची काकूत करू आनी आमची बातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोम्या काकूत सोम्या काकूत Krista काकूत Krista काकूत सोम्या काकूत सोम्या काकूत प्रार्थोया बापा रक्त सत्याचे रगत क्रिस्ती भवर्ताचे बी जावं तुझ्या चणवायेन तुवें निर्मिलें बगेवन तो चार्ल्स हाजा आनी ताज्या संगातांच्या रक्तान बेसल्लें आफ्रिकांतले तुझे पवित्र सभेचे शेत फळां बरयत जावं आनी उदंड पीक दे आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव
तुझे सोवे पवित्रत्मेच्या एक पोटान जियेताने राजबोड चलयता ससनाच्या ससनाक. तोबिताच्या पुस्तकांतले वाचप. राफाएल आनी तोबीत मेदियान भितर सरून एकपातनाक लागीं पावले तेन्ना राफाएलान युवाकाक म्हळें, भावा तोबी आसा. ताणें जाप दिली, हां कितें? राफाएलान फुडें उलोवन म्हळें, आयचे राती आमी रगुएलागेर रावूंक जाय. तो तुजो संबंदी. ताका सारा नांवाची एक धूव आसा. ते एकपातनान भितर सरले तेन्ना तोबियासान म्हळें, भावा आजारिया, म्हाका आमच्या संबंद्या रागुएलाशी आपोवन ओळ. ताणें ताका रागुएलागेर आपोवन व्हेलो. रागुएल आपल्या आंगणाच्या दारा कडेन बसून आसलो. ताणें ताका पयलें प्रणाम केलो आनी ताणें जाप दिली, भावानो तुमकांय प्रणाम, स्वागत तुमकां आनी बरी भलायकी. उपरांत रागुएलान आपल्या हिणांतलो एक बकरो मारलो आनी तांकां हार्दिक सन्मान केलो. तांणी स्नान केलें आनी ते जेवणा बसले. तेन्ना तोबियासान राफाएलाक म्हळें, भावा आजारिया, हांवें म्हजे संबंदीन चलये सारा कडेन म्हजें लग्न करून घेवंक रागुएलाची परवडणी जाय. रागुएलान ही उतरां आयकलीं. ताणें युवकाक म्हळें, भावा जेव आनी पिये आनी हे राती कुशलकाय भोग. कित्याक म्हजे दुवे सारा कडेन लग्न जावंक तुका शिवाय हेर कोणाकच हक्क ना. त्या भायर तुजे कडेन शिवाय हेर कोणाय कडेन तिचें लग्न करून दिवंक म्हाका लागून हक्क ना. कित्याक तूं म्हजो लागशिल्लो संबंदी. पूण सगळी परिस्थिती हांव तुका उक्त्यान सांगतां. हांवें 7 दादल्या कडेन तिचें लग्न करून दिलें. हे सगळे आमचे संबंदी. पूण जे राती ते तिचे लागीं सरले तेच राती ते सगळे मेले. पुता, आतां जेव आनी पिये. सरस्पोर तुमकां दोगांयकी राखतलो म्हूण हांव दृढ पातयेतां. तोबियासान जाप दिली, म्हजे विशीं तुवें एक निर्णय घेसर हांव कांयच जेवचो ना वा पियोवचो ना. रागुएलान ताका म्हळें, हांव तें करतलों. मोइजेच्या पुस्तकांतल्या नियमा प्रमाणे ती तुजीच जातली. तिचे कडेन तुजें लग्न सरगारच निश्चित जालां. तुजे संबंदीन चलयेक घे. हे घडयेतावन तूं तिचो भाव आनी ती तुजी भयण. तिका तुजीच करून दिल्या आज तावन सदां सर्वदा पर्यंत. म्हज्या पुता, हे राती सर्गीचो देव तुमकां दोगांयकी नंदन करूं. तो तुमची काकुळट करूं आनी तुमकां शांती दिवं. उपरांत रागुएलान आपले धुवे साराक आपयली आनी ती ताचेशी आयली. ताणें तिचो हात धरून तिका तोबियासाक दिली आनी म्हळें, नियमाक अनुसरान तिका घे. मोइजेच्या पुस्तकांत बरोवन घाल्ल्या कायद्या प्रमाणे ती तुजी पोतीन. तिका घेवन वच आनी तुज्या बापाशी तिका सुरक्षीत व्हर. सर्गीचो देव तुमकां दोगांयकी शांती लाभूं. उपरांत ताणें तिचे आवयक आपयली आनी एक कागद हाडूंक तिका सांगलें. मोइजेच्या धर्मशास्त्राच्या नियमा प्रमाणे आपूण साराक तोबियासाची पोतीन करून दिता म्हूण ताणें करारपत्र बरयलें आनी ताचेर मोर मारली. उपरांत ती जेवली आनी पियेली. रागुएलान आपले बायले एडनाक आपोवन म्हळें, म्हजे भयणी, दुसरें कूड आयतें कर आनी चेडवाक थंय व्हर. आपणाक दिल्ल्या आदेशा प्रमाणे
तिने वचून कुडांत हांतून घालें आनी चेडवाक तांतू व्हेलें. ती ताचे पासत रडली आनी उपरांत दुकां पुसून म्हणाली, म्हजे धुवे धैर्य घे, सर्गींचो सरेस्पोर तुजी कंत पयस करूं आनी तुका संतोश दिवं. उपरांत ती थंयची गेली. चेडवाच्या बापायन आनी आवयन न्हिदच्या कुडांतली भायर सरून दार बंद केलें. तेन्ना तोबियास हांतरुणा वयलो उठलो आनी ताणें आपले पत्नीक म्हळें, म्हजे भयणी उठ, सरेस्पोर आमची काकूट करचे खातीर आनी आमकां राखचे खातीर आमी ताचे लागीं मागया. ती उठली आनी तांणी आपणाक राखण लाभचे खातीर मागणें आनी विनंती करून सुरू केलें. तोबियास अशें प्रार्थना करूंक लागलो, सरेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा, तूं सदैव, तुजें नांव सदैव ससनाच्या ससनाक. आकाश आनी सगळी सृश्टी तुजी स्तुती करूं ससनाच्या ससनाक. तुवें आदांक रचलोय आनी ताका कुमक आनी आदार दिवंक तुवें येवक रचली. ह्या दोगांतावन मनशाक उपजलें. तुवें म्हळें, मनशान एकसुरो आसचें सारकें न्हय, ताका ताचे सारकी एक सांगातीन करुया. सरेस्परा कुडीचे वंदवणेक लागून हांव तिका म्हजी पतीन करून घेना. बगार प्रामाणीक काळजान हांव हें करतां. म्हजी आनी तिची काकूट कर आनी आमची उतरप्रायपर्यंत संतोशान सांगाताळ जेवणशें कर. आनी तांणी दोगांयनी जाप दिवन म्हळें, आमेन, आमेन. उपरांत ती राती न्हिदोंक गेली. देवाचे उतर हे. देवाचे उडुपकार. सोमियाक बियेतात ती सुभागी. सोमियाक बियेतात ती सुभागी. सोमियाक भियेतात आनी ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. तुज्या हातांच्या कश्टांचे तुका खावंक मेळटलें. तूं सुखेस्त आनी तुजें सगळें नंदन जातलें. सोमियाक भियेतात ती सुभागी. तुज्या घराच्या भितरल्या कुडान तुजी पतीन फळादायक दाखोवली बरी आसतली. तुजी भुरगीं तुज्या मेजा भोंवतणी जैतुनाच्या कोंबऱ्या सारकीं वसतलीं. सोमियाक भियेतात ती सुभागी. सर्वेस्पराचे भेबिरांत आसलेल्यांक असले भाग फावो जातले. सियोनांतलो सरेस्पोर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सगळ्या तुज्या जिवितान जेरुसलेमाचे शुभांपण पळोवन तुका फावो जावं. सोमियाक भियेतात ती सुभागी. सर्वेस्पोराचे जय, हालेलुया. सर्वेस्पोराचे जय, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पोराचे जय, हालेलुया. आमच्या सोडूनदारा क्रिस्तान मरणाची पदवी नाश केली आनी स्थापीत केल्लें जिवीत शुभवार्ते मरिफात उजवाडाक हाडलें. Alleluia, Alleluia, सर्वेस्पराचे जय, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजून ताका सारकी साप दिल्ली पळोवन शस्त्र मदलो एकलो मुखार आयलो आनी सर उपदेशां भितर पयलो खंयचो म्हणून सवाल करी लागलो. जेजून ताका जाप दिली, पयलो उपदेश हो, आयक तूं इस्रायेला, सर्वेस्परो आमचो देव. तो एकलोच धनी आनी सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान आनी सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळें तुज्या सक्तीन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग करचो. आनी दुसरो हो,
तुजो करताय तसो तुज्या पेल्यासो तुवें मोग करचो. हाजे प्रास व्हरतो उपादेस दुसरो ना. तो वळतो शास्त्री जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री, सारकें सांगलें तुवें, देव एकलोच आनी ताजे शिवाय दुसरो देव ना हें सत. सगळ्या काळजान, सगळ्या बोनान आनी सगळ्या आत्म्यान हें सगळें सक्तेन ताजो मोग करचो आनी आपणा बरीच पेल्याचो मोग करचो. हें सर्व होम भेटोवण्या आनी बलिदाना प्रास कितल्याकी वर्तें. ताजी जाणविकायेची जाप आयकून जेजून ताका सांगलें, देवाच्या राजांतावन तूं चड पयस नाय. उपरांत कोणेंच ताका खंयचेय सवाल करूंक धैर्य घेवंक ना. देवाचे उतार हे वाकणे तुका क्रिस्ता. इगर्स माता कशी आसा जय आनी प्रत्येक जावन इगर्स मातेंत आमचो सर्वांचो वावर कसो आसा जय. आज आमी चार्ल्स लुआंगा आनी ताच्या सांगात्याचे मार्तीरपणाचे फेस्त आज आचरण करता आसतना चार्ल्स लुआंगा कोण आनी कित्या खातीर हो रक्त साक्षी जालो आनी आयच्या ह्या फेस्तांत हांव आमी सर्वांनी शिकोवंक कितें आसा ह्या विशयांत थोडो वेळ आमी करसिया. चार्ल्स लुआंगा उगांडा गांवचो आनी हो जल्मालो 1860 वर्सांत आनी मरण पावलो 1886 इस्वेंत. केवल 25 वर्सांचे हाजे जिवीत आनी हाज्या भितर इगर्ज मातेचो एक संत आनी एक मार्तीर. युगांडा गांवची जर तर इतिहास आमी पळोवंक गेल्यार तो वळ मात्र आमकां स्पश्ट जाता. 1875 1875 ह्या वर्सा ट्विगा म्हणलो राय थंय आसलो वो मुस्लीम धर्माचो राय. आनी ह्या वेळार पयले फावटी इगर्स मातेचे थोडे याजाक जेजू क्रिस्ताची वळख दिवंक आनी लोकांक जेजू क्रिस्ताची शिकवण दिवचे खातीर तांजानियांतावन नॉर्थ तांजानियांतावन युगांडा गांवांक रेखतात. आनी अशें रिगलेल्या ह्या युरोप गांवच्या याजकांक थंयचो राय ट्विगा तांकां स्वागत दिता आनी अशें 4 वर्सां हे याजक थंयसर काम करतात. पूण चड सक्सेस तांकां मेळोंक ना. याजकांनी उलयल्लें लोकांक समजोंक ना, लोकांनी उलयलें याजकांक समजोंक ना. आनी हांच्या मदें जेजू क्रिस्ताची वळख दिवची जाल्यार ही कशी, एकामेकाची उतरां समजनाटल्या वेळार, एकामेकाची भास समजनाटल्या वेळार. पूण कठीण दीस उपजातात 1879 वर्सां तावन 1879 वर्सां. आनी ह्या वर्सा ट्विगा मरण पावता आनी ताज्या जाग्यार ताजो पूत मालगडो पूत मुआंगा हो राय जाता. मुआंगा म्हणल्यार आफ्रिकाच्या भाशेन उजवाड म्हणून अर्थ. आनी हो राय जाल्ल्यान एकदम कठीण, कठोर आनी निस्पश्टपात तशेंच इतिहास सांगता. कित्याक आफ्रिकाच्या तांच्या समजणी प्रमाणे मस्त हो दुसरोच आनी वेगळोच राय जावन आसलो. आनी इतिहास सांगता ह्या मुआंगा रायाक स्त्रियांच्या की चड, दादल्या थंय चड रूस आसली खंय. आनी त्या देखून हाज्या आस्थानांत जायते तरणाटे चेड्यांक तो कामाक दवरता. आनी 1879 वर्सां तावन क्रिस्तांव धर्म पाळोवंक वा क्रिस्तांची शिकवण दिवचे जर तर कोणी आसा तर तांकां मरणाची शिक्षा फावो जावंक म्हणून तो थारायता. आनी तशेंच आमच्या ताज्या गांवांत आशिल्ल्या सर्व भायल्या गांवच्या याजकांक तो भायर धाडटा. पूण देवाची खुशी दुसरीच, पवित्र आत्म्यान काम करची रीत दुसरीच. 1870 1879 वर्सां तावन 1900 वर्सां केवल 20 वर्सां भितर सगळे युगांडा एक कातोलीक देश जावंक पावता आनी 100% लोक थंय आसलो क्रिस्तांव जाता. आनी कशो हो जाता?
इगर्स्मातेचे याजक जावं दी बिस्प जावं दी दियोसीज थंय नातल्ली आनी त्या वेळार लायक जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता प्रगट करून प्रारंभ करतात. जेजू क्रिस्ताची शिकवण घेवन प्रत्येक जावन रायाच्याच आस्थानांत आसले हे चेडे भुरगे शिकप आसले चेडे भुरगे जेजू क्रिस्ताची वळख मेळिल्ले उपरांत लोकांक हे शिकोवंक प्रारंभ करतात आनी अशें केवल लायकातावन जेजू क्रिस्ताची वळख आनी भावार्थ पासारता. एकलोच याजकांत हांव न्हय, माद्र न्हय, सिस्टरां न्हय, बिस्प न्हय, दुसरो कोणीच नासतना, पयशांच्या आशेन न्हय, गरबांच्या आशेंत न्हय, खंयचीच अशी आशा दिनासतना केवल लायक लोक जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता प्रगट करन सगळो देश केवल 21 वर्सां भितर एक क्रिस्ती देश जाता. आनी हाज्या फाटल्यान जायतो लोक मरण पावता. चार्ल्स लुआंगा आनी ताजे सांगाती आस्थानांत काम करचे जावन आसले आनी चार्ल्स लुआंगा 1883 इस्वेंत मुआंगा रायाच्या आस्थानाचो भोव व्हड अधिकारी जाता आनी सर तरणाटे भुरगे ताज्या सकल असतात. तो त्या तरणाट्या भुरग्यांक शिकयता आनी त्या तरणाट्या भुरग्यांक हांव जेजू क्रिस्ताची वळख आनी शुभ वार्ता प्रगट करचें काम चार्ल्स लुआंगा करता. 1808 इस्वेंत चार्ल्स लुआंगा शिरकोन पडले वेळार ताजे सांगता 17 जण तरणाटे ल्हान भुरगे तेय शिरकोन पडतात आनी मुआंगा तांचो राय सांगता तूं क्रिस्तांव जेजू क्रिस्ताक तूं पात येता गे. चार्ल्स लुआंगा सांगता हांव क्रिस्तांव जेजू क्रिस्ताक हांव पात येता. राय सांगता सोडून पाटये तूं वाचतलोय. चार्ल्स लुआंगा सांगता मोरासर हांव क्रिस्तांवूच आनी त्या दीस मुआंगा रायात हांवूच तो मरण आनी ताजे सांगात आसले 17 जण मरण पावतात. मोगाच्या बाबांनी भयणी आज चार्ल्स लुआंगा आनी ताजे सांगाती हांचे फेस्त मार्तीरपणाचें फेस्त आमी आज आचरण करता आसतना आज आमी उडासां काडूंक जाय. इगर्ज मतां कोणाची? इगर्ज मतां पापसाहेबाची गी, इगर्ज मतां कार्डिनल आनी बिस्पांची गी, इगर्ज मतां याजकांची आनी दियोकोनांची गी, इगर्ज मतां माद्रींची गी, इगर्ज मतां आमा सर्वांची. इगर्ज मातेंत लायक असो वावर जायतो आसा. हर एकलो व्यक्ती पवित्र स्थान घेतलो तो क्रिस्ताक साक्ष जावन जिवनसे ते आपोवणे तो स्वीकार करता. हर एकलो पवित्र स्थान घेतलो ह्या इगर्ज मातेचो सांदो जावन आसा. तर आज प्रत्येक जाण आमी लायक जावन ह्या इगर्ज मातेंत आमचो स्थानमान कितें आनी आमचो वावर कसलो जावंक आसा हाज्या विशयांत आमी थोडो नियाळ करूंक जाय. केवल आयतार आमी मिसाक आयल्यार आमचे क्रिस्तांवपणाचो गुर्तू आमी सांबाळले बरी जाता गी. केवल 100 रुपये 200 रुपये पयशे खायंक इजमॉलाच्या बॉक्सांत गेल्यार आमचे क्रिस्तांवपणाची ड्युटी आमची जाली गी. वर्सांत एक रतीर केल्यार आमची ड्युटी जाली गी एक क्रिस्तांव जावन. मोगाच्या बाबांनी भयणी क्रिस्ताचे शुभ वार्ता प्रसार करचो कायदो हर एक क्रिस्तांवांचो. मातेवाचो वांजेल अध्याय 20 आनी 8 वड 20 आमी पळयता. वसा संवसाराच्या चाराय कुशींनी म्हजी शुभ वार्ता प्रगट करा आनी जो कोण म्हजी शुभ वार्ता मानून घेता आनी पात येता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी ताका पवित्र स्थान दिया. हो जावन आसा कायदो आम्हा सर्वांक जेजू क्रिस्तान स्वर्गरोहण जावचे पयले आमकां दिल्लो. मोगाच्या भावांनी भयणी खंयगी आमचे कातोलीक पवित्र सभेंत लायकांचो वावर मस्त उणो जाला. खंयगी आमच्या पवित्र सभेंत लायकांचो स्थानमान मस्त फाटल्यान पडला. जर तर आमचे दुसरे क्रिस्ती भाव आनी भयण पांतेकोस्ताचे जावन दिवं दुसऱ्या क्रिस्तांवपणाच्या वर्गाचे लायकांचो क्रिस्ताचे उतार प्रगट करच्यांत तांचो वावर जायतो आसा. तर मोगाच्या बाबांनी भयणी उतरांनी करण्यांनी आनी म्हज्या जिविताद्वारे जेजू क्रिस्ताची वळख आमी दिवया आनी जेजू क्रिस्ताक साक्ष जावन आमी जियेया. चार्ल्स लुआंगा आनी ताजे सांगाती सर्व लायक जेजू क्रिस्ताक पासारले, जेजू क्रिस्ताचो धर्म आनी जेजू क्रिस्ताचे पाटला उदारांचे सडयल्ले आनी वावर केल्ले आनी प्रत्येक जावन निमाणे रक्त साक्षी जावन जेजू क्रिस्ताक साक्ष दिल्ले. तर मोगाच्या बाबांनी भयणी आयचे हे मीस आमी बेडयत आसतना मागीर आमी देव आम्हा सर्वांक पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरून दी आनी तशेंच जेजू क्रिस्ताक साक्ष जावन जिवचे भाग आमकां सर्वांक दिवं दी आनी मोरासर त्याच जेजू क्रिस्ताक आराधन करूंक आनी त्याच हुस्स जावन आसा म्हजो देव म्हणून समजून पात येवन आनी आमचो भावार्थ सांबाळूंक जाय जाल्यार कृपा तसो देव आमकां दिवं दी.
आनीको घेऊन आम्ही आयल्या बापा ओपून दितां त्यो तुका भक्तीपणाचो गुरतो बापा स्वीकार तूं करे बापा उदारपणी आम्ही काणी करपिता स्वीकार करून लाभय देणी सर्गिता उदारपणी आम्ही काणी करपिता स्वीकार करून लाभय देणी सर्गिता के बापा काणिको गे बापा काणिको म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्याने तुमचें बलिदान सर्वोपकार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातातलं बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या पवित्र नावात सर्वेश्वर मानून घे. मोगाळ बापा पाता कर चंपस प्रास मरोंक तुझ्या बागेवंत रक्त सक्षांक तुवें कृपा दिली ह्या देणे पासून तुका दिन वाचून हो विनवणेचो यज्ञ आमी तुका समर्पिता तांचो वांटो घेवन आमी सगळींच तुका समर्पूंक आनी जिवा प्रास अदीक तुजो मोग करूंक आमकां फावो कर म्हणून आमी कळतेपणी मागता तुझ्या पुता जेजू क्रिस्तचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवय असो आमची काळजां उबारुया आम्ही तिसरेच प्रार्थने करता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचुया वयश आम्ही करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आनी ससनाच्या देवा सरुकळी आनी सर्वते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीसोनी आमच्या फायदी असो चार्ल्स लुआंगा आनी ताच्या सांगाती रक्त साक्षांक तुझ्या जेजूच्या पावलांनी चलोवंक आपले रगत वारावन आनी विचित्र पदवी दाखयली ह्या परी तुजी साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या आसक्तकायेंत क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्णकायेक परजळटा देखून सर्गींच्या देवदूता सांगाती आमी पृथ्वीमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आणि संसार बदलाच्या वैभवान उंचरगी तुकाचे सर्वेश्वराचे नावे येता सकाळचे उंचरगी तुकाचे बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या बसोत समर्पूंची त्याच परी चव्हाण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्याने ससणी कराराचें हें रगत पातकांच्या बोक्सणे मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशा पासो ते वारवतले हे म्हज्या उगडासा करात बावर्त सो गुड परगटूया जेजू तुझे वर्णामे संरमता तुझे पुनर्जीवन पोणामी परगटता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी अत्रेता बापा जेजूच्या मरण आसतना पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुडो आनी सडवणीची काळस तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतेला आमी सुमेजता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता सर्वस्पराख्य पृथ्वीचेर विस्तारले पवित्र सभे उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या येजकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुन्हा जिवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक
तुझे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेश तांची दया कर म्हणून आमी मागता. अवकार मोरये देवाचे माये सांगाती बगेवन दर नुतांनी सर उकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सोडूंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना दिर्घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सपकाय येवं, तुजे कुशी स्वर्गांत आसा तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकयल्या मुक्षितांव तशें आमचे पातकां मोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायट विघ्नांतले आमकां निवार. सोम्या जेजू क्रिस्त सर्वेस्परात सर वायटांतली आमकां निवार दय कुण्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेंच्या बागेन आमच्या सोडूंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदारका कुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची श्री संसाराचे पाप करतले आमची काबूत कर. देवाची श्री संसाराचे पाप करतले आमची काबूत कर. देवाची श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा सुमी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप काडलेली. ह्या शेळेच्या जेवणाक आपोडे मेळिल्ले आमी सर्व सुभागी. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Jésus, tu es casa, tu es, vida करून tu तुझे समोर आयल्या, तुका राखूंक रावल्या, लागीं ये तू वेगी ये, लागीं ये तू वेगी ये. तू जावन आसाय उस्वार, काळोख पयस जावन डावसो, मोरणा काळोख निवराव, अमर जिवीत लाभोवचो. उजवाड फांकय जिवीत लाभय, सरी निवासाक पावय. जेजू तुये काळजांत
ये पिडार करून तू ये तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागी ये तू वेगी ये लागी ये तू वेगी ये प्रार्थया बापा तुझ्या बघेवन तू रक्त साक्षांचे जैत संभ्रमूंक जेजूच्या जैताच्या गुटांत आम्ही वांटो घेतला दगदवणी आनी मरण सजोवंक तांकां आदार दिलो त्या सर्गेच्या जेवणा वरवीं कश्ट अडकळेंक भियेन आसतना खऱ्या बावर्तान आनी तुज्या मोगांत तीर रावूंक आमकां घटाय मेळो क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर्पोद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन प्रागाच्या बाळका जेजूचे नोवेन मनशांच्या भुरग्या सांगाता रावन म्हजो संतोष म्हणटा तुमी जेजू मनशाचो इश्ट जावन चियेलो सर उतरांच्या गरजांनी तो मनशाक पावलो पिडा गुण करून दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें नणाऱ्याक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हणून वाडलो आतां ताज्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक ताज्या सर्व गरजांनी तो पावता प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलो चड हांव तुका आशिर्वाद दितां आमची सर्व ते सावां गरज्यो जेजू बाळका मुखार दवरुया प्रत्येक जण आमच्या कुटुंबांत आमच्या घरांनी कोणी कोविड पेशंट वळवळटा तर आनी जायत्या रितीचे पिडेंत आसा तर ह्या सर्वांक जेजू क्रिस्ताक समर्पिया प्रार्थुया ए भगेवन जेजू बाळका तुजी सर पदवी आज्या भितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो आहार तुजो आसता तुका पातयेन उलो मारतल्या सकडांक गायन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर आमेन सर्व आमी सांगता मागया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज चमकाय तुझे कुशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो त्रास जाता आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेला मुशितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यार पडूंक दिवं नाका पूण वायट विघ्नांतले आमकां निवार नमान मुरये कृपेन बरलेले तुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगूचे जेजू भगवती मरिया देवाचे माये आमच्या बाप्यांक खातीर कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाल आनी आयक आमचे मागणे जेजू बाळकाक मागणे हे अजपाच्या जेजू बाळका आमच्या बेसार काळसांचेर एकाकुलतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता तुजे इतले बिरमोतीन भरिल्ले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतले अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमक आनी बुजवण आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वता आमेन जेजू क्रिस्तान मेळिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिवया ए भोव उदार बाळो जेजू तुज्या मुखार आमी सरपडता तुवें आमकां दाय केले देवळ्या उपकारा खातीर आमचे अर्गां तुका भेटोवंक आमी आयल्या तुजे काकोळट आमी वर्णितल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पत्नी तुजेर आमी दवरता तुज्या आजापांच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणाक माल दिवं दी आनी तुजे कळनातली दैवीक मजत सोडून दी सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका जेजू बाळका आमेन आशीर्वाद
सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं, तुमच्या भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळूं, तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरूं, तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं, तुमच्या वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं, जो बाप आनी पवित्र आत्मे सोवेची येतानी राज करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. देवर दिसत्यो मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, मॅरेजीस आर मेड इन हेवन म्हणटात. म्हळ्यार सैरीक वा काजर सर्गीच्या राजांत निश्चय जाता. पूण सैरीक सोदचें काम ह्या संवसारांत तितलें सुलभायचें न्ही, मस्त कश्ट आसात. आनी सैरीक सोदून वेतेल्यांक जायते फावटी तांणी फटोवन पडचें आसा, लाखांनी दोडू करचूंच आसा. पूण ह्या दिशेन सैरीक सोदूंक सुलभ करच्याक फाटल्या 6-7 वर्सां आदीं आमी कार्मेलीत फ्रादेनी ह्याच बाळोजेच्या पुनशेताकाल चलच्या नामान बाळोग जेजू ह्या पत्राच्या मुखेलपणार कार्मेल मॅट्रिमोनियल हे आमी सुरू केल्लें. आनी प्रत्येक सावन ह्या 7 वर्सांनी जायत्यांनी हांगासर येवन सैरीक सोदूंक तांणी प्रयत्न केल्ले आनी जायत्यांक हाचो फळ मेळ्ळा. जायतीं जाणां हांगासर आयिल्लीं कार्मेल मॅट्रिमोनियल मुखांतर सैरीक जोडूंक पावल्यांत, बाळोजेची आशिर्वादां तांकां मेळ्ळ्यांत. आनी आतां आमी आयच्या दिसा कार्मेल मॅट्रिमोनियल म्हणली वेबसायट हांगासर लोकार्पण करता. जायत्यांक हांगासर येवंक जायना आनी प्रत्येक जावन ह्या काळार हांगासर येवचें साथ दिना. आनी जायतीं जाणां भुरगीं परगांवांत आसात, तांचे आवय बापूय हांगासर आसात आनी फावो ती सांगातीन सोदूंक तांकां परगांवांत आसल्यांक साथ दी जायना. त्या देखून परगांवांत आसल्यांक हांगासर आसल्यांक सांगाता सगळ्या कुटुंबान एक निर्धार घेवंक सलीस जावचे बरें आमी ही वेबसायट आयच्या दिसा लोकार्पण करता. ही वेबसायट तयार केल्ली आमच्याच फादर स्टीफन लोबो हांणी. त्या देखून तांकां हांव पयल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या वावराक खंडी जावन देवाची आशिर्वादां फावो जातली. आनी आतां हांव हांगासर फुडें आपयतां आमच्या सांज जेकोवेंताचो वडील मानदीक बाब चार्ल्स रावो, तशेंच फादर स्टीवन लोबो आनी फादर रोवेल डिसोजा ह्या श्रायनाचे डिरेक्टर तांणी मुखार येवचें आनी ही वेबसायट आतां लॉन्च करची. मोगाचेनो ही वेबसायट आज तावन तुमकां तुमच्या उपयोगाक मेळटली. त्या देखून कोणाक तुमच्या कुटुंबांत वा हेरांक हाची गरज आसा खंडी जावन तिळशिया आनी हाच्या मुखांतर खंडी जावन तुमकां बाळो जेजू मुखांतर बरी सैरीक सोदूंक तुमकां साध्य जातलें. देव बरें करूं. मोरी साळका भो सुंदर सोबीत माणका बाळकुंद वर गोपांत आमकां सुखांत आनी दुखांत ये जेजू तूं सामोसो वासरो तूं राव जेजू तुझे बिना कोण दुसरो ये सांगता ये जेजू तुझा मुसो वासरो तू राव जेजू तुझे बिना कोण दुसरो. सोवे
हांव तुका बरी आशिर्वादी म्हाका बगीन सचिवाने वराम काम आमचे सांगले बाबाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.